आमचो वागातोर बीच आलो तो हे सगळे प्रॉपर्टी लोकांचे न्हू ते एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टुरिझम डेव्हलपमेंटान गव्हर्मेंटान एक्वायर्ड केल्ल्यो प्रॉपर्टी ह्यो लीज केल्ल्यो हे शर्मा म्हणून ते लीज केल्ल्या आणि हे शर्माची दादागिरी पळय आतां वागातोर बीचाक मेन वयता थंयसर गेट घातला हेंच्यांनी आनी येल्ले गेल्ले लोकांना पैसे उखलतात ही लुबाडणूक चालू आहा हे पैसे कोणाच्या वर्सा वयता खंयच्या मंत्र्याचे खंयच्या आमदाराचे वर्सा वयता आमकां कळोंक जाय न्हू अरे बिचार आमचें आयुश्य सोंपलें आनी हे बीच हाडयता पळय आजच्या डेटीन सरकारान टुरिझम डेव्हलपमेंट एक्वायर्ड केल्ले प्लॉट हे जागो प्लेस लोकांची भाटकारांची भाटा ही आणि आज हेंचे लीज केला आणि हे शर्मा म्हणून कोण रे 32nd मास्टून कंपनीची आणि ते आता सबलीज करता आणि बिचार वचूंक दिना ही सरकारची हुकूमशाही चल्ली आता आमकां कळोंक जाय हे पयशे कलेक्ट करता ते आमदाराक वयता काय मंत्र्याक वयता तें कळोंक जाय केन्ना गेट कोण केलं केन्नाच्यान गेट कोण 4 दीस जाले वयल्यान दादागिरी बाउन्सर घातल्या वॉट इट मिन्स बाउन्सर हांगर बाउन्सर घालून आमकां गांवकारांक वचपाक उदर रायट ना आम्ही उदकाक लागून 2 वरां रोड हाडलो उदकाक लागून आमचे फायर झाले 7-8 जाणांचेर आणि 4 दिसांचे रोड हाडून पयशे उकडटा हेंचे कोण जबाबदार पंचायती आमच्या वांगडा काल ग्रामसभेत पंचायत हा सरपंच येयल्लो आमच्या वांगडा सो लेट्स सी कितें आतां पळोवया न्हू नाल्यार मागीर फाल्यां जर काय दोन सुव्यवस्था जर बिगाडली जाल्यार आमचेर गांवकारांच्या हेंच्यांनी केस घालपाची ना ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाय आता टेंडर कोणाक दिल्लो तो टेंडर खंय विकला सेल डीड केल्या शर्मांक फाल्यां गोंयकारांची सेल डीड घातले फाल्यां आमी गोंयकार पेडणेकर नांव चेंज घातलें आनी शर्मा चोपडा घातले आमी सगळे खंय जावपाचें उरलेलें आहा लोकलांकूय आतां येवप ना खंय हांगर ना कोणाकूय येवप ना आनी फक्त हे बाउन्सर घातले ते भाई ह्यो फुडें यो ताका एक बाउन्सर मरे एक काम करून 2 मिनटां पुलिशेक धाडून बाउन्सर कितें आमी दाखयता हांकां पुलीस कोणाच्या प्रोटेक्शनाक येयले आतां पुलीस कित्याक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाता ते पुलीस येतलेच न्हू आमी तांकां काय म्हणना बट कितें हे सरकाराची पळय जी चल्ल्या हुकूमशाही न्हू दॅट इज अनकरेक्ट हे फोर्सफुली खंय तरी गोंयकारांक भिकारी करूंक सोदता सरकार हो ताका सांगता पांया पडटा आमी सरनेम चेंज करता आनी चोपडा शर्माच जातात तेन्ना तरी आमकां न्याय मेळटलो म्हाका दिसता गोंयांत अरे बाउन्सर कोणा घातलो गव्हर्नमेंट जाला रे बाउन्सर कोणा दवरल्या बाउन्सर ते कोणी दवरला बाबा यो फुडें यो तू कोणाक सांग कमांड आयल्या बोलसा ना हो कोण तरी बाउन्सर कोण तरी ना कमांड आयल्या ना म्हणून बोलसा बाबा तू कोण पार्किंग स्टाफ ह्या कंपनीचो एक स्टाफ ओके कंपनीचें नांव बीन कितें सांगता 32nd दिसता ओके सो आतां तुमचे तर्फे हांगासर बंद केल्ली आहा ही गेट सगळी हय गेटी घातल्या त्यो ना गेट काढून लायली ऑलरेडी आमी काडलेली पूण घातल्या तेन्ना कोणाक सांगलेले तुमी आमी पंचायतीन आमचो येतलो पळय इंचार्ज आमचो येतलो पळय क्वेरी आहा पळय तो तुमकां खबर ना मग तुमकां तर पार्किंग सांगलेले तुमकां तुमच्या ओनरान कोणा सांगूंक ना की बाबा पंचायती कडल्यान परमिशन घेतला वा ना परमिशन घेतला म्हणटा ती परमिशन हांव वचून पंचायतीन मागीर हांकां सांगता परमिशन घेतला म्हणटा तुमचो ओनर मागीर ती तुमचे कडेन परमिशन कॉपी ना असली आमच्या कडेन पण आता सध्या असली म्हणजे मोबायलाचेर काय ना दिल्या सरपंचान दिल्या तुमकां गेट घालपाक सरपंचान बंद करपाक आनी परमिशन दिल्ले आता जशें तुवें सांगलें की ओनरान जशें आमी डिस्कस केला पॉयंट पेपरा कडेन ओके आमी आतां पंचायतीन वचून डिस्कस करतले कित्याक पयलीं ना तशें न्हू ऑफेन्स केले म्हाजो प्रश्न कितें तुमकां जेन्ना क्वेरी आहा पळय म्हाजो प्रश्न कितें आहा तुका की जेन्ना ही गेट तूं घालताय पळय तुवें ओनराचें परमिशन ओनराक सांगलां म्हटलें ओनरान परमिशन घेतलां म्हटलें पंचायती कडल्यान सरपंचा कडल्यान रस्त्याचो कोण ओनर आहा रे रस्त्याचो ओनर कोण आहा गेट घाल म्हटलेलें पळय हय ताका हांवें सांगलां की मातसो वच आनी पंचायतीन डिस्कस कर कितें ओके पूण सायडीर तुजे कडेन कॉपी ना पंचायती कडल्यान ना सध्या ना मागीर आतां ओनर येता पण आसा कॉपी आसा इंचार्ज आहा म्हणजे म्हाका इन्स्ट्रक्शन मेळ्ळें पळय ज्या मनशा कडेन हांव ताका धाडटा ओके तेजें नांव कितें दिपेश कोण दिपेश दिपेश चोडण चोडून तो खंयचो तर खंयचो तो गोंयचो तो कोण आतां हितून ते सगळे येतले आतां तुका खबर ना दिपेश चोडणकर कोण तो ओके आमचो स्टाफ तो स्टाफ फक्त फोनाचेरूच गजाली जाता तर सरपंच आतां म्हटलें की 4 दीस जाले हांगासर गेट घातल्या पंचायतीक कांयच खबर ना कालूय हांवें एकूच प्रश्न केल्लो वागातोर अंजुनान कितें जाता हे पंचायतीक कांयच खबर नासता पंचायतीक तेंच्यांनी इन्फॉर्म करूंक ना आनी सेकंड थींग पंचायतीन आमी तेंचे कडल्यान बरोवन घेतला कित्याक की ही पार्किंग आसतली ती ओपन पार्किंग आसतली ट्युरिस्टांक थंय लोकलांक बरोवन घेतला तेंच्यांनी बेश्टे ड्रॉइंग काडून दिल्ले एका टायमाक पयलीं सो जेन्ना रिन्युअला गेले ना आमी तेंचे कडल्यान वयल्यान बरोवन घेतला एफिडेविटाचेर
ताका पार्किंगेची एनओसी आसोंकूच शकना ते आतां तो आतां कितें उलयता तें म्हाका खबर ना. ओके हय तुम्ही आता किती ऍक्शन घेता तेजे? ताका सांगला न्हू बंद धर आनी ताका धर आतां तो काडिना जाल्यार फाल्यां आमी लिगली नोटीस काडटा आनी तेजे रिक्षेन भरता आनी व्हरता ते कितें आहा तें आनी धर तरी आयकना जाल्यार मागीर तेजे FIR करूंक लायता. PX कंप्लेंट दिता पंचायतीच्या थ्रू आनी FIR करूंक लायता. कित्याक हो रोड आहा तो पब्लीक रोड आहा, हो प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाचीच न्हू, ट्युरिजमाची न्हू दा कोणाचीच. आनी GTDCचे जर तुका सांगूंक गेले जाल्यार हे फर्स्ट न्हू तेंचे. तेच्या पयलीं हेंच्यांनी अंजुना पार्किंग आहा तें गो खाटिंगाक भाड्याक दिलें, तेन्नाय आमी ऑब्जेक्ट केल्ले तेंचे. मागीर तेवता तेंच्यांनी व्हडलो बोर्ड आहलो, ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 10 मिटराचो तरी बोर्ड तेंच्यांनी 2 डिजिटल बोर्ड दिल्ले. अहेच हे वागातोर बीच आनी अंजुना बीच तोय आमी रिजेक्ट केल्लो आनी आतां हे तेंच्यांनी परतून तिसरें हाडला. आमी तांकां खंयसरूच एनओसी दिवंक ना. पण सरपंच एक सांग म्हाका, हे आतां बॅरिकेड्स घालून हांगासर लोकांक पळय हाडयता तेंच्या बद्दल तुमी कितें करतले तेचेर सांगलें मरे तुका आतां, तो आयकना जाल्यार नोटीस हे काडटा म्हणटात. पण आतां सध्या ते बंद जावंक जाय तशें बंदूच आतां बंद केलें न्हू. ते बंद आतां बंद केलें आमी न्हू. गेले उपरांत परत ते ना ना तशें खंय कळलें जाल्यार तेजें सांगलें मरे FIR करुया आमी तेजें. आतां हांव ते दिसा येयल्लो हांगासर 13 तारखेर हांगासर येयल्ले आमी, हांव खुद येयल्लो हांगासर हेजें पळोवपाक. तेंचे लेटर पासून पळयलें, एका सांगलेलें आमी म्हाका एक कॉपी दी म्हणून तेची लेटराची. कितें ते आमकां कॉपी दिवंक सोदिनात. तो म्हणून लागलो वाच ते लेटर जर तेंचे पळोवंक गेल्यार इट इज नॉट अ वर्क ऑर्डर, इट इज वर्बली डन. आय डोंट नो कशें केला, तेचेर GTDCचो स्टॅम्पूय ना, कांय ना, कांय ना. दीस इज बिकमिंग अ हायट ऑफ करप्शन. कळ्ळें? गव्हर्मेंटाक लोकांचें पडलें ना, फक्त ते आपले स्टेक होल्डर्स घेतात आनी तांकां बिजनसीस करपाक दितात. दीस इज नॉट रायट. हेच मॅटर घेवन आमी परत MLA कडेन गेल्ले, ताका ऑलरेडी तेच्या कानार घातलेले आमी पयर. सो तेणी ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ टुरिजम ताका ते फोन केल्लो दिसा रायट वत ते बंद करता म्हणून सांगता म्हणून. पूण आजून पासून तेजेर कितें एक्शन दिवना. काल परत हांगासर ते तेंच्यांनी ऑलरेडी पार्किंग घेतला, कोणाक भितर येवपाक दिवंक ना. पार्किंग वाटो MLA किंबी वयता कितें ते आमकां खबर ना कितें वयता कितें ना. ते MLAन पळोवंक जाय, कन्सर्न ऑथॉरिटीन ते पळोवंक जाय. पूण दीस इज नॉट रायट न्हू. आमदाराच्या कानार घातलेले आपण आमदार ऑलरेडी आमी घातलेले पर्सनली. हांव आनी रमेश बाब मिडिया पर्सनल आहा, तेचे बरोबर वचून हांवें घातलेले. आय एम फ्रॉम एंटी करप्शन एक्झिक्युटीव नॉर्थ गोवा. सरपंच आमदाराच्या कानार घातला. ना ना हे काल आमकां ग्राम सभेक सांगलें तेन्ना हे 2च दीस जाले हेंच्यांनी पयशे घेवंक चालू केले म्हणटा तो. काल ग्राम सभेक सांगलें ना, कालूच हे डिसिजन जाल्लें कित्याक आयज आमी हांगासर येवन तांकां काड म्हणून सांगपाचें. पैसे आता खंय वयतात ते मागीर? आतां हांव न्हू तेच ताका विचारीन, तो घेवन येता म्हणटा न्हू आपलो कोण आहा आपयता म्हटलं. सद्या तेंच्यांनी कहले GTDCच्या नांवार घातला. एक्चुअली GTDCन तेंचेर केस घालूंक जाय कित्याक तेंचें नांव यूज करता. त्यांचे नाव यूज करतात. आणि एका हेचे कितले घेणं हांव वयता? नको 100 रुपया 50 रुपया तेंचे ते आहा थंय. एका मनशाचे हय गाडयेचे न्हू. गाडयेचे. एक्सक्यूज मी, दुसरे म्हटल्यार आनी इश्यू आहा ते कितें म्हणटा आमी तांकां लोकलांचो प्रश्न आसलो, लोकलांक तुमी कितें करतले? हे म्हणटात कितें, लोकलांक आमी कोण आसा पळय तांकां पासच इश्यू करतले. पासच इश्यू करपाक हे कितें इव्हेंट? आमचो बीच मरे, आमकां फ्रीली भोंवपाचो बीच मरे, हे कितें पास कितल्या जाणांक इश्यू करतले? हे शेकवाले आहा तांकां दितले, कितें कोण बिजनस करता तांकां दितले फक्त. आनी आमी लोकलांनी कितें करपाचें? आय एम एज अ विलेजर म्हणटा, ल्हानपणा पासून हांव हांगासर येता बिचार भोंवपाक. आमचें कितें करतले ते आमकां आडयतले फाल्यां? म्हाजे बिजनस ना, म्हाका फायन मारतले. दिस इज नॉट रायट नो. वी शूड थिंक इन बेनिफीट ऑफ द पीपल, विलेजर्स, एंड सरपंच शूड टेक द एक्शन ऑन दीस. आनी कोणा उलोवपाक लोकल उलय रमेश उलय. डॅनीची 2 उतरां घे रे. डॅनी ह्यो सांगता रे. डॅनी ओय कितें केला न्हू आमकां ते लायक जायना. सगळ्या लोकलांक त्रास करून दवरले हेंच्यांनी. हे बॅरिकेड बीन घालो, ही दादागिरी जाली मरे हेंची हांगासर. दादागिरी जाली ना. हा ते बाउन्सर हाडून दवरता, तांकां मारतले पास आनी कसले पास दितात लोकलांक पास? हय हे आयच्या आयज तर काडिना. सरपंचान सांगला फाल्यां उमटून उडोवपाचें म्हणून. हे आयचे काडपाक सांगला. आयच्या आयज काडून दिले. सरपंचान दिले ऑर्डर ऑलरेडी तांकां काड म्हणून. फाल्यां भितर ते काडिना. आयज सांग मेरेन फाल्यां आमी उकडटले काडून. अरे जायना येईना ते काढून घाले. काढून घालचे
आज न्हू लास्ट टाइम येवपाक पंचायती नाका देखील नाका आहले हाडूनी मरे तांकां बोन उडोवया मरे सगळें कितें दाखोवन मरे बाबा ते काड काड एक वर एक गाडो बिडो हाडला तो वर तुमचो पाला ना दुखता बरं कापी फोडया बाबा हे काढ रे ते काढ रे अरे काढ रे हांगर आमचे लोक पोट भरपाक रावता तुम्ही हांगा नाका सर काढून घे काढ रे ते काढून घेऊन वच काढ सरपंच यो काढी आहे पुलिसूच भरता क्रायम ब्रांचच्या पेटार 1 किलो लवण हे आमकां कितें कायदो शिकयतले हे पुलीस आमकां कितें कायदो शिकयतले काय लोकांना शिकयता क्रायम ब्रांचच्या पेटार उखलतात मरे हे कितें हे मरे क्रायम ब्रांचच्या पेटार उखलता हे कितें मरे हे आमकां फॅसिलिटी कितें दितले आमी समोर आहा आमची सेक्युरिटी करता अरे बाबा काढता तुम्ही दोन गाडी हे आमकां फॅसिलिटी कितें दितले मार फोन मार अरे 4 दिसांनी मरे गजा आम्ही उदक्याक लागून 2 वरां रोड हाडयलो आमचे एफआयआर जाले मरे वयता मरे कोर्टाक आनी 4 दिसांनी येयलो मरे नोटीस काढून घ्या बेगीन दुकानाचेर कोण आसा 10 जाण तेको उडया दोन होणारे 10 जाण आता दुकानाचेर पडोंक जाय न्हू